नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराचे आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। बुधवारा राती वेर्णा ट्रक आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत दुचाकी चालकाक मरण, ट्रक चालकाक पुलिसांनी घेतलो ताब्यांत। साळगांवां 3 वर्साच्या भुरग्याक स्विमींग पूलात बुडून आयले मरण, पुलिसांनी केलो घडणुकेचो पंचनामो, फुडलो तपास आसा सुरू। बार्देसकारांनी उदकाविणे 7 दीस काडले उपरांत निमणे आमठाणे धरणाची दारां केल्यात उक्ती। दारां उक्ती करपाक कळाव केल्ल्या उदका स्रोत खात्याच्या अभियंत्याचेर करतले कारवाय। गोंय वेट दुरुस्ती विधेयकाक सरकारान दिली मंजुरी, मंत्रिमंडळ बसकेत घेतलो महत्वाचो निर्णय। मुळगांवा उपरांत दिवचले मिनाची येरादारी वयल्यान जाले कोफुसांव। भायल्या ट्रकांक विरोध करीत थळाव्या ट्रकवाल्यांनी मिनाची येरादारी उडयली बंद। हरमल दर्यादेगेवेलो शेक मोडपाचो आदेश, पर्यटन खात्यान घालो शेक धन्याक 25 लाखांचो दंड। आता पळयात खबरो विस्तारान। बुधवारा राती वेर्णा हांगा ट्रक आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत दुचाकी चालकाक मरण आयलें। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ट्रकान दुचाकीक नेटान धपको दीत दुचाकी चालकाक रस्त्यार वळीत व्हेलो। उपरांत जखमी अवस्थेत ताका जीएमसीत व्हेलो, तेन्ना उपचारा वेळार ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा। ट्रक चालकाक पुलिसांनी ताब्यात घेतला, फुडलो तपास चालू आसा। बार्देस तालुक्यातल्या लोकांनी उदकाविणे 7 दीस काडले उपरांत निमणे आमठाणे धरणाची दारां बुधवारा उक्ती केल्यात। आमठाणे धरणाची दारां उक्ती करपाक कळाव केल्ल्या उदका स्रोत खात्याच्या अभियंत्याचेर कारवाय करतले, अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंतान दिल्या। बार्देस तालुक्यातल्या लोकांनी फाटले 7 दीस उदकाविणे काडले उपरांत निमणे आमठाणे धरणाची दारां बुधवारा उक्ती केली। धरणाची दारां उक्ती केल्ल्यान बार्देसाच्या लोकांनी 7 दिसां उपरांत सुटकेचो श्वास सोडलो। आमठाणे धरणाची दारां उक्ती करपाक कळाव केल्ल्या उदका स्रोत खात्याच्या अभियंत्याचेर खर कारवाय करतले, अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिली। तिळारीचो कनाल फुटिल्ल्यान तशेंच उदका स्रोत खात्याच्या बेभरवशी कारभाराक लागून बार्देस तालुक्यातल्या लोकांक उदकाचो उणाव निर्माण जाल्लो। मंगळारा लेगीत बार्देसांतल्या चडशा वाठारांत उदकूच पावूंक नासलें, ताका लागून लोकांचे उदकाविणे बरेच हाल जाले। दुसरे वटेन आमठाणे धरणांतल्यान जावपी उदकाची पुरवण बंद आशिल्ल्यान बार्देसांतल्या लोकांक 1 सप्तकभर उदक मेळूं ना। पुराय बार्देसांत फाटले 7 दीस उदकाची शॉर्टेज जाल्ली, हांवूय दिलगिरी व्यक्त करता। कारण जी उदकाची दिलगिरी जाल्ली पळय न्ही, आमच्या तिलारीच्या कालव्याक भगदाड पडले आनी उदक हांगासर येना जालें। तेजी खरें म्हणजे अल्टरनेटीव अरेंजमेंट आमी आमठाण्या धरणांतल्यान केल्ली, पण आमठाण्या धरणाची गेट खरें फाटल्या 5 ते 6 दीस ते आमच्या इंजिनियरांक उडोवंक ना, म्हणून थोडीशी उदकाची दुरवस्था जाली। एक्चुली आमी पॅरलल दोनी हे करून दवरलेले आनी ताकाच लागून आतां ऑलमोस्ट आमी पुराय आमचो हे जो आहा पळय कॅनल, हे जवळपास 300 कोटी रुपया मोडून तो कॅनल पुराय बांदता। महाराष्ट्रांतलोय कॅनल बांदपाक 148 कोटी आमी थंय डेपोजीट करतात। बट मेन प्रॉब्लेम जो जालो आमठाण्याची गेट ओपन जावना, तेजी हांवें इन्क्वायरी करपाक लायल्या कित्याक जावंक ना ती, आनी कन्सर्न जे कोण आसा इंजिनियर जबाबदार, म्हणजे 7 दीस जर एखादी गेट ओपन जायना आसत, हांव ती फक्त जायसर रावल्लो। आयज फातोडीर 5 जाली आनी जाल्या उपरांत आज उदक जें आसा पळय न्ही तें सगळ्यांक सुटलां। सांजे पर्यंत म्हापशेच्या उदकाचो विशय सुट्टलो बार्देसांतल्यान, बट कन्सर्न इंजिनियर रिस्पॉन्सिबल आहा पळय न्ही तेजें स्ट्रिक्ट एक्शन जें आहा पळय न्ही घेतले। WRDचे कन्सर्न इंजिनियर जे हेका लागतात आमच्या आमठाणे धरणा खातीर, तेजें स्ट्रिक्टली एक्शन घेतलो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोंय वेट दुरुस्ती विधेयकाक सरकारान मंजुरी दिल्या। बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेत मुख्यमंत्र्यान हो निर्णय घेतलो। आनीकूय खुबशे महत्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळ बसकेत घेतले। खंयचे निर्णय ते पळोवया। Cabinet has approved to approve for the grant of the extension of the contract period of the system integrated SI for the SPS automation for the FMS Linkfront Telestudio Private Limited Hyderabad in civil supply and consumer affairs. 3 महिन्याच्या टॅक्स पेन्शन दिले असतात.
export sector approval for the project of purification and liquidation of the Sateri Devastan, Killapal Dabar, sanction दिला असा. Appointment of the company secretary and chartered accountant, finance department of the contract. म्हणजे कंपनी सेक्रेटरी आणि चार्टर्ड अकाउंटंट फायनान्स डिपार्टमेंटात नसलं तर सेपरेटली एक ऑफिसर आणि सिस्टम सुरुवात अपॉइंट करतात. सुरुवाती कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर अपॉइंट केला, आता पोस्ट क्रिएट करता आणि मागीर परमनंट पोस्ट करतात. Okay, proposal for the amendment of the Goa Provision of the Water Supply Act 2003. It is an Act 28 of the 2003. The powers जो आहे हांका powers दिल्ले आसा. Proposal of the filling of the 2 posts of the lecturer in medical imaging technology and 1 post in lecturer in optometry on contract basis. Outside strength from the Allied Health Science course of the Goa Medical College. Goa Medical College ची जी Allied Health Science College आसा तितून अपॉइंट करतात. Okay. Urgent repair of the government college of the Khandala as a cabinet of export sector approval the extension of the 3 months grant for the work the transportation of handling and uploading of the stacking again in the civil supply tender process सुरू असा contractor 3 महिन्याचा extension दिला. Okay. So proposal for the amendment of the Goa Goods and Services Tax Act 2017 as per the central GST. Proposal for the amendment of the 4th provision of the subsection 3 of the section 29 of the Goa Value Tax Act 2005. Goa Act 9 of the 2005 introduction of legislation passing legislature assembly was part of it. मुख्यमंत्री शिक्षण सहाय्य योजना ट्रायबल यांच्या खातीर आमी नवीन योजना फाटल्या बजेटात हे केली तिचे इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर आमी सुरवात केली. Filling and repairs of the patrols export sector expenditure section फाटले जे PWD चे उरलेले तो. ओके. ताज्या उपरांत transfer of the government land 4000 square meters of land for the director of health services for the PHC at Marmara. Government revenue department त्यांका दिला. Goa Legislative Diploma 2017 dated 15/5 amendment bill ताज्या उपरांत proposal for the government for land allocation to the SEZ promoters including the Meditech specialty GBK. सिमला ती केली पठाराचे लँड दिली त्यांच्याकडे बिल कॅन्सल करून ती SEZच्या अंडर बाकीच्या सगळ्यांनी क्लिअर केले आपल्या हो एकटोच उरिल्लो ताजी लँड आमी परत आसा अशी त्याची सेटलमेंट करून ती गव्हर्नमेंटाकडे घेतली. मुळगावात खण प्रश्न पेटिल्लो आसतनाच आता दिवचले मिनाची येरादारी वयल्यान कोफुसांव निर्माण जाला. भायल्या ट्रकांक विरोध करीत थळाव्या ट्रकवाल्यांनी मिनाची येरादारी बंद उडयल्या. देखून सोमारच्यान वेदांताची मिनाची येरादारी बंद आसा. दिवचले वेदांता मायनीचेर मिनाचे येरादारी खातीर कंपनीन कंत्राटी पद्दतीन 12 टायराचे ट्रक हाडल्यात. देखून थळाव्या ट्रकवाल्यां मदीं खवदळ पडला. भायल्या ट्रकांक विरोध करीत थळाव्या ट्रकवाल्यांनी मिनाची येरादारी बंद उडयल्या. देखून सोमारच्यान मायनी वयली ट्रकाची धडधड बंद आसा. मजगतीं ह्या प्रश्नाचेर मंगळार सांजे थळाव्या ट्रक धनियांची दिवचल आनी मयेच्या आमदारां वांगडा बसका जाली. हे बसकेक वेदांताचे अधिकारी हजर आशिल्ले. मात आजून हो प्रश्न मिटूंक ना. ह्यान पयलीं पासून आमी सेजा टेम्पो असो सेजा असो हे आमकां ते ह्या एसोसिएशनाच्या माध्यमांतून आमी ट्रान्सपोर्ट केला. आतां ट्रान्सपोर्ट करता आसतना आमचे जे रूट आसा पळय ते आयडेंटिफायड जाल्ले आसा रूट. त्या रुटाचेर जो कितें ट्रान्सपोर्ट येतलो पळय ते मागीर ओर आसो रिजेक्शन आसो जावं बाकीचो कसलो आसो हेजेर तो सगळो म्हणटा तो ट्रक ओनर एसोसिएशनाच्या माध्यमांतून ट्रान्सपोर्ट जावपाक हो पयलीं पासून चालू आसा ही प्रथा हेजेर. पूण आतां जी वेदांता ही जी कंपनी येयल्ली आहा पळय त्यांनी कितें केलें हेजेर जो आमचो ट्रान्सपोर्ट चालू आसतना ते सद्या आमकां त्यांनी रिस्ट्रिक्शनाच्या माध्यमांतून आसो जावं तुज्या रोड रिस्ट्रिक्शन आसो त्या सद्या काम मेळना. तरी आसतना त्या कामाच्या हेजेर आमी ते आसूं आसा सद्या तरी करुया म्हणटले थोडे तरी त्रास काडचेच पडटले म्हणून आमी हे करता. आनी आमचो एफर्ट चालू आहा गव्हर्मेंटा कडेन चालू आहा कंपनीचो चालू आहा की टायम वाडोवन दिवचो हॉर्स वाडोवन दिवचे अशें म्हणटा. इतलें करता आसतना म्हणटाले हेंच्यांनी म्हणटा ते मुद्दाम आमचो जो रूट आहा पळय त्या रुटाचेर ज्यो एस्टेक घेता म्हणजे ताका जो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा पळय हांगासर तेंच्यांनी आयन ओर काडपाचो त्यो एडिशनल गाडयो ह्या आमच्या रुटार घातले हेचेर. आनी आमचो जे आमचें काम आहा पळय तें तांकां दिवपाचो तेंचो
प्रयत्न केलो. ते काम म्हणटा ते आमी हांगासर आडयल्ले आसा, कित्याक खंयचेच परिस्थितीन म्हणटा ते आमचो जो रूट आहा पळय त्या रुटाच्या हेचे माध्यमांतून म्हणटा ते आमी कोणाकूच हांगासर ट्रान्सपोर्ट करून दिवचे ना. हेचे ट्रान्सपोर्ट कंपनी चालू जाली आनी ट्रान्सपोर्टूय चालू जालो. ह्या 12 वर्सां कंपनी बंद आसतना आमी सपन गेल्ले. ट्रकवाल्यांक कांयच बेनिफीट नासलो आनी तरी पूण आमी कितें केलें, आमी ह्या वटेन त्या वटेन रिणां काडून आमच्यो गाडयो सांबाळून दवरल्यो आनी कंपनी चालू जावपाक, मायनींग चालू जावपाक गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करपाक लोकलांनी आमी सगळ्यांनी आमच्यो सायनी मारून हियरींग हें करून हेजिटेशन करून आमी कंपनी चालू केली. आनी आयज कितें जालां, काम आमकां लेस ना. आनी आमच्या कामार कितें केल्यार दुसऱ्यांच्यो कॉन्ट्रॅक्टाच्यो गाडयो घालून काम चालू करतात. आमचो एकूच आमचे इंटरनल रूट्स आनी आउटर रूट्स हे आमकां मेवल्या पुरो बस. आनी कांय नाका. खेतानाच्यो ज्यो गाडयो येयल्या त्यो मात्शे तेंच्यांनी भायर काडपाच्यो. म्हणजे तुमची मागणी आहे की तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचे बंद करपाचे. ते बंद करता. आमकां तेंच्यांनी कांय प्रॉब्लेम ना. आमचे फक्त आमचे रूट्स आमकां मेळोंक जाय. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हरमल दर्या देगेवेलो तो शेक आतां मोडपाचो आदेश पर्यटन खात्यान जारी केला. तशेंच पर्यटन खात्याच्या नेमांचें उल्लंघन केल्ल्यान शेक धनी मॅन्युअल फर्नांडीसाक 25 लाखांचो दंड दिला. कांय दीस पयलीं पेडण्या हरमल वाठारांत पासयेक गेल्ले कडेन अमर बांदेकर ह्या तरणाट्याचो बारीकशा कारणावेल्यान खून जाल्लो. एका शेकाच्या कामगारान आनी अमर हाच्या मदीं खुर्च्यो सायडीक काडिल्ल्यान वाद जाल्लो. ह्या वादाक लागून शेक कामगारांनी अमर हाका मोरासर मारिल्लो. जखमी अवस्थेत ताका हॉस्पिटलांत व्हेल्लो खरो, मात हॉस्पिटलांत पावच्या पयलींच ताणें जीव सोडलो. ह्या प्रकरणात पुलिशेन एका दुबाविताक अटक केल्लो. मात आतां पर्यटन खात्यान हे शेक मोडपाचो आदेश दिलो आनी शेक धनियाक 25 लाखाचो दंडूय दिला. मजगतीं भाड्याक दिवपी शेकाचे परवाने सरकारान रद्द करचे अशी मागणी शेक धनी संघटनेचो अध्यक्ष क्रूज कांदोर्जो हांणी केली. तशेंच सरकार जे कारवाय करतले ताका आमी तयार आसा अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. लास्ट टायम जेन्ना आमी CMाक एप्रोच जाले आनी ट्युरिजम मिनिस्टराक एप्रोच जाले म्हणटकीर तेमी आमकां गव्हर्मेंटान आमकां एक बरी पॉलिसी फॉर्म करून दिली. आनी जेन्ना ती पॉलिसी करता तेन्ना आमी डिस्कस करताले सबलेटींग बंद जावपाक जाय म्हणून. बट कितें जालां, सबलेटींग न्हू आमी पयलेसून बोर्ड मारता सबलेटींग आमकां नाका. कित्याक आमी जाणा आमचे थोडे शेकवाले सबलेटींग करून भायल्यां काडून शेकां दिता आनी भायले येयले म्हणटकीर ते कितें जाता ते चिंता हालीं पयशे करपाचे. जेन्ना आमी पयले जाल्यार आमी गोंयकार जेन्ना शेकांत उलयताले, गोंयकार जेन्ना ट्युरिजमान आहले तेन्ना इतले व्हडले इशू नासले. आतां कितें जालां, चडशीं शेकां जायतीं शेकां भायल्यांक दिले. आतां ते इशू कोत्ताय सगळे. सो आतां आमी डायरेक्टराकूय मेळून येयल्या, ट्युरिजम मिनिस्टराक आमी आतां सांगपाक येयल्या की जे पडे सबलेट केला तितल्याची लायसन्सां कॅन्सल करूं म्हणून. आमी जाय जाल्यार गव्हर्मेंटाचे सायडीन आमी आहा फूल सपोर्ट, ट्युरिजम डिपार्टमेंटाकूय आमी सपोर्ट करता. हें सबलेटींग बंद जावपाकूच जाय. कित्याक आमी झगडटा आनी शेकां गोंयकारांक दिवपाचें म्हणून. आनी थोडे आमचे जे शेकवाले आहा ते काडटा भायल्यांक दितात. आनी भायल्यांक दिले म्हणटकीर तेमी नाका आसलेली इलिगलिटी चलतात. फाटीं हांवें एक मिटींग जाली, ते मिटिंगेक सांगलेलें कांदोली पासून इतली शेकां भाड्यान आख्खे गोंयांत शेकां भाड्यान दिल्या ती भायल्यांक दिल्या ती बंद जावपाकूच जाय. आनी ताका लागून कसलें एक्शन तरी गव्हर्मेंट घेता, ट्युरिजम डिपार्टमेंट घेता, जावं ट्युरिजम मिनिस्टर कसलें एक्शन घेता जाल्यार आमी ताचे बाराक आमी ताका सपोर्ट करपाक एनी टायम रेडी आहा. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे ह्या प्रकरणाचेर कितें म्हणटात ते आयकात. इट इज व्हेरी सरप्रायझिंग की सबलेट जे जाता ते डॉक्युमेंटेशन कांय नासता आणि अनलेस वी एक्चुअली गेट सम इन्फॉर्मेशन ऑन दीस वी आर नॉट एबल टू एक्ट. आता युजिंग टेक्नॉलॉजी वी विल गो टू द नेक्स्ट लेवल अँड एन्श्युअर दॅट एव्हरी शेक इज मॉनिटर्ड, चेक्ड. जे सबलेट जाले ते ह्या एन्फोर्समेंटा प्रमाणे क्लियर डिरेक्टराक आमी सांगला की एक्शन स्टार्ट कर. लास्ट टायम हो मर्डर जावचे पयलीं लास्ट टायम आनी एक इन्सिडंट जालो, एक मनशाचो जालो इन्सिडंट, तसोच एक हाजो जालो आमच्या एक शेक जळपाचो, तातूंतय कोण तरी एक वर्मा भायर सरलो. सो आय हॅव टोल्ड आवर डिपार्टमेंट टू स्टार्ट एन्फोर्समेंट्स अँड रेग्युलेट शेक वॉटर स्पोर्ट्स कितें आसा ते. टायम खूब जालो आमचे गोंयकार भावांक सपोर्ट करपाक, आनी ते गोंयकार म्हणून सपोर्ट करपाक की वी नीड टू गीव देम दॅट टायम. कम्फर्ट लायन खूब दिली. आतां तांची जबाबदारी आसा की तांणी ते करून आपल्याक करून घेवचे आनी गोंयकारांनी हे धंदे सांबाळपाचे. गोंयकार आपल्या नांवार लॉट घेतलो आनी तो भायर समज दितलो
जाल्यार आमी कशेंच खपून घेवपाचें ना. हीच खंत, द सेम इश्यू हॅज बीन आयडेंटिफायड बाय क्रूज कार्दोज एंड हिज एसोसिएशन, गोवा शेक ओनर्स असोसिएशन. आज ते मुद्दम आयिल्ले की तांकां तितलेंच वायट दिसलां. इट इज व्हेरी एम्बरेसिंग फॉर देम द वे इट इज गोईंग स्पॉयलिंग गोवाज रेप्युटेशन इन दीस पर्टिक्युलर पार्ट. कित्याक जांकां गोंयकारां कडेन कांयच लेणें देणें ना, धंदे फास्ट पयशा खातीर कोण तरी सबलेट करता, तो फक्त जो येता वालो दिल्लीवालो खंयचो आयलो जाल्यार तो फक्त पयशे करूं सोदता आनी हे इन्सिडन्सीस जाता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. 17 वर्सां पिरायेचे चलयेचे अपहरण करून तिचेर लैंगिक अत्याचार केल्ल्याच्या आरोपाखाला दिवचल पुलिशेन तामिळनाडूच्या तरणाट्याक अटक केल्या. अपहरणाची ही घडणूक फाटल्या वर्सा मे म्हयन्यांत घडिल्ली. तेन्नाच्यान दुबावीत तरणाटो फरार आशिल्लो. एका 17 वर्सां पिरायेच्या चलयेचें अपहरण करून उपरांत तिचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्याच्या आरोपाखाला दिवचल पुलिशेन एका तामिळनाडूच्या 26 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक अटक केल्या. दिवचल पुलिशेन अटक केल्ल्या तरणाट्याचें नांव नवीन कुमार गवंडर अशें आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या वर्सा मे म्हयन्यांत दिवचल वाठारांतल्या एके 17 वर्सां पिरायेच्या चलयेचें अपहरण जाल्लें. अपहरण जातकीच पिडेस्त चलयेच्या पालकांनी दिवचल पुलिशेन कागाळ केल्ली. त्याच वेळार दिवचल पुलिशेन चिल्ड्रन ॲक्ट आनी पॉस्को कायद्या खाला गुन्यांव नोंद करून तपास सुरू केल्लो. अपहरणाची ही गजाल घडले उपरांत दुबावीत तरणाटो पिडेस्त चलये सयत फरारी आशिल्लो. ताचे उपरांत ताचो सोद सुरूच आशिल्लो. मजगतीं दुबावीत तरणाटो तामिळनाडू वाठारांत आशिल्ल्याची म्हायती मोबायल लोकेशना वरवीं पुलिशेक मेळटकीच दिवचल पुलीस स्टेशनाचे पुलीस उपनिरीक्षक जयप्रकाश जानकर हांच्या फुडारपणा खाला पुलिसांची एक टीम तामिळनाडू वाठारांत गेल्ली. तामिळनाडूच्या रसीपुरम वाठारांत दुबावीत तरणाट्याक धरपाक पुलिशेक येस आयली. दुबावीत तरणाट्याक अटक करून ताचे सयत पिडेस्त चलयेक दिवचले हाडले उपरांत पिडेस्त चलयेची वैजकी तपासणी केली. उपरांत NGOच्या साक्षीत जबानी घेतले उपरांत पिडेस्त चलयेची मेडशेच्या अपना घरांत रवानगी केल्या अशी माहिती मेळ्ळ्या. उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, दिवचलचे पुलीस उपअधीक्षक जिवबा दळवी तशेंच पुलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर हांच्या मार्गदर्शना खाला दिवचल पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. साळगावच्या सिल्वर रॉक विलात 3 वर्साच्या व्योम जयेश राऊत या मुंबईच्या भुरग्याक स्विमींग पुलात बुडून मरण आयलें. ही घडणूक दनपारच्या 3 ते 4 वरांमदीं घडली. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून घडणुकेचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. साळगाव वाठारांतल्या सिल्वर रॉक विलाच्या स्विमींग पुलात बुडून 3 वर्साच्या व्योम जयेश राऊत या मुंबईच्या भुरग्याक मरण आयले. राऊत हे मुंबयसान गोंयांत भोंवडी खातीर आयिल्ले. राऊत आनी फामिली साळगांवांतल्या सिल्वर रॉक विलात रावताली. बुधवारा सांजे परतून मुंबय वचपाची आशिल्ली. देखून राऊत हे विलाच्या दारार उबे रावन पर्यटक टॅक्सी चालका कडेन फोनार उलयताले. व्योमाचो हात ताच्या हातांत आशिल्लो, मात मदींच ताणें हात सोडलो आनी नाच जालो. 4 ते 5 मिनटां फोनार उलोवन जातकीच राऊत हांच्या लक्षात आयलें की व्योम तांच्या कुशीक ना. देखून ताचो सोद घेतालो तेन्ना तो विलात आशिल्ल्या स्विमींग पुलात पडिल्लो दिश्टी पडलो. उपरांत ताका भायर काडून लागसाच्या हॉस्पिटलांत दाखल केलो. तेन्ना ताका मरण आयिल्ल्याचे दोतोरांनी कळीत केले. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून घडणुकेचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. महाराष्ट्राचे कपल सो ते ह्या हॉटेलान रावताले हांगासर गेस्ट हावसात तितून रावताले म्हणटकच ते गाडी येतली म्हणून ते रावले आनी तो भुरगो ते बापायच्या हांवें आयकलां ते म्हणजे भुरगो भितर बापायच्या हातीक धरून आसलो खंय आनी साडेलीत तो भुरगो हात सोडून गेलो आनी तो आपलो फोनार आहलो. कोण तो आमचो गेस्ट आहलो तो फोनार आहलो. सो तो भुरगो चुकोन स्विमींग पुलाचेर पावलो आनी तो स्विमींग पुलान उबो रावलो तो स्लीप जावन कितें तरी पडलो दिसता आनी मागीर तेजे थिंगासर हेंचें कांय लक्ष ना थिंगासर. ओके आनी तो भुरगो मागीर भितर
तेच्यान लेट पावली ते काडटा म्हणसर तितल्या म्हणसर चड लेट जाली ती धांवल्या मागीर धांवन घेवन ती टू व्हिलराचेर कितें घेवन गेली टू व्हिलराचेर भायर गेली ना हेल्थान येयले उपरांत हांवें आयकलां ते हिसपान मागीर ते हेल्थान येयला थिंगासर ताका डिक्लेअर जालो की तो डॅड म्हणून. स्नेहा असोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कळंगूट बागा वाठारांतल्या टिटोस लेनी लागसार आशिल्ले बेकायदेशीर बांदकाम बुधवारा मातये बरवण केलें. CRZ कायद्याचें उल्लंघन केल्ल्यान हें बांदकाम मातये बरवण केलां अशें कळटा. हे विशीं थळाव्यांनी संबंदीत खात्या कडेन कागाळ केली. हाची दखल घेवन संबंदीत अधिकाऱ्यांनी कळंगूट पुलिशेच्या मजतीन हें बांदकाम मातये बरवण केलें. ह्या वेळार CRZ अधिकारी, मामलेदार तशेंच हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. Two complainant? Okay. I'm a representative of the complainant. My dad has actually complained. So actually the main reason is CRZ violation. So basically these people running a establishment in the name of Seaview Cottages, but they are known as the owners are known as Joseph Rosa and Nalini Rosa Fernandez. So basically they have done CRZ violation by cutting the sand dunes, which I can show you right here. They have cut a lot of sand dune, around 10,000 square meters of sand dune has been cut. Beach vegetation, हिंगा झाडां मुखातली माड आसले, काजी आसले ते सगळ्यो कातरून उडयल्या. हिंगा रेड मरम सॉयल उडयल्या काडून. अराउंड 10,000 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ लँडाचेर तेंच्यांनी तांबडी माती हाडून उडयल्या. सो बेसिकली दिस इज नॉट दी ओनली वायलेशन देव डन. तेंच्यांनी हिंगा 2 बांयोय मारलेले आहा. सो इतल्या लागीं एक्चुअली तुका परमिशन जाय पडटा फॉर एनी टायप ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम 200 to 500 meters फ्रॉम द हाय टायड लायन. यू नीड परमिशन फ्रॉम GCZMA. सो हेंच्यांनी कांयच परमिशनां काडींक नासतना तेंच्यांनी हिंगा बांयो मारलेले आहा, हिंगा वायलेशन केल्लो आहा, हिंगा रेड मरम सॉयल घालून कंपाऊंड वॉलां काडल्या विदाउट एनी परमिशन. सर पावल्या हिंगा आतां सद्याक पावल्या पुलीस डिपार्टमेंट पावल्लो आहा, आमचे GCZMA पावल्ले आहा, दॅट इज CRZ, मागीर आमचो मामलेदार PWD आनी एक डिपार्टमेंट हिंगा येवंक ना. इवन ऑर्डर आसोन डेमोलिशन ऑर्डर आसोन हिंगा WRD म्हणटा पळय डिपार्टमेंट येवन पावंक. फातोड्ड्या बोर्डा वाठारांतल्या रस्त्याचेर कांय रेंट कार आनी बायक धनी आपल्यो गाडयो पार्क करून दवरतात. हाका लागून रस्त्यावेल्यान येरादारी करतना अडचण येता. तेन्ना ह्यो गाडयो काडपा खातीर संबंदिताक 10 दिसांचो वेळ दिला. तांच्यो गाडयो काडूंक ना जाल्यार तांकां दंड घालतले अशें फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगलें. बुधवारा बोर्डा वाठारांतल्या रस्त्याची पळोवणी केल्या उपरांत विजय उलयलो. एक जे आमकां दिसता की मेजर इशू रेंट कार आनी रेंट बायक चड करून जे फातोर्डा मतदारसंघाचे लोक न्ही ते हांगा पार्क करतात, ते वतात आनी गाडयो रस्त्यार पार्क करतात. सो इतलो रोड वायडनींग जो आमी केला, रस्ते जे आमचे टॉप क्वॉलिटीचे आहा ते फक्त आमी दुसरे मतदारसंघाचे रस्त्यार गाडयो पार्क करपाक आमी सफर जातात. हाजे खातीर आमी RTOक सांगिल्लें आहा की तुमी ताजेर एक्शन घेयात, चलन करात. आनी जो इन प्रिंसिपल पयलो जो हे आशिल्लो की विदाउट MOU, तो MOU म्हणटा कॉन्सेप्ट सोडून आमी ते शिकतले. आय विल रायट अ डिटेल लेटर टू मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्ट. रस्त्यार पार्किंग टू व्हिलर रेंट कार आनी रेंट बायकाचे आमी आमच्या मतदारसंघात अलाव करचे ना. सो हाजे खातीर वी आर व्हेरी क्लियर. रोड्स आर नॉट मेड फॉर पार्किंग फॉर पीपल हू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ अ बिजनेस. दे हॅव टू मॅनेज देअर ओन पार्क. हे हांगा आमी आमच्या मतदारसंघात अलाव करचे ना. आमी एक पिरियड दितात, 10 दिसांनी हे सगळें आमी इम्प्लिमेंट करतले. 10 दिसांक ट्रॅफिक पुलीस आनी सगळे जे एजन्सीज हांवें नेम केल्या दे वील बी क्रिएटींग अवेरनेस की लोकांक दिसपाक येना की येवन चलन दिवपाक लागले. लोकांचे भितर अवेरनेस जावंक जाय. लोकांकूय दिसपाक जाय की हो रस्तो आमचो. एक फिलींग ऑफ बिलॉंगींग जावपाक जाय आनी हें करपा खातीर आमी अवेरनेस पयलीं दितले. आनी 10 दिसाचे नंतर आफ्टर लायन्स आर ड्रॉन ऑन द रोड्स, आफ्टर दॅट हाऊस इज डिमॉलिश्ड, आफ्टर ऑल दीस थिंग्स कम इन टू प्ले, मागीर चलन स्टार्ट जातलें. आनी ताजे मागीर ताका कांयच साल्वासां आसचें ना. जो कोण कायदो मोडटा ही वील बी टेकन टू टास्क. ही डिसिप्लीन हाडचीच पडटली. आमी ही जर डिसिप्लीन हाडना जाल्यार आमचो मतदारसंघ प्रोग्रेसीव आनी फॉरवर्ड जावचो ना. इयत्ता 10वीच्या विद्यार्थ्यांक उदक पिवपाक वचपाचो आग्रो केल्ल्यान शिक्षिकेन विद्यार्थ्याक बडयलो. हे संबंधी पालकांनी म्हापशें पोलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केल्या उपरांत पुलिसांनी शिक्षिके आड गुन्यांव नोंद केला. मारून लागले. मारले उपरांत सगळी भुरगीं म्हणून लागली टीचर नाही ताका मार नाका म्हणून लागली.
मागीर हांवें तिका विचारलें टिचर म्हाका मारता कित्याक काय विचारलें ह्या आयकून तेणी मागीर आपली रुलर म्हाज्या अख्ख्या हातीचेर मारले हांगासर आनी हांगासर चिमटो बी काडले. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही घडणूक 24 जानेवारीच्या दनपारां घडली. पिडेस्त विद्यार्थ्यान परत परत उदक पिवपाचो आग्रह केल्ल्यान शिक्षिकेक तिडक आयली. तिडकेन तिणें विद्यार्थ्याक स्टीलच्या पट्टेन बरोच मारलो. हो सगळो प्रकार वर्गात आशिल्ल्या CCTV कॅमेरात कॅप्चर जाला. विद्यार्थ्यान ही गजाल घरात सांगल्या उपरांत ताच्या पालकान म्हापशा पुलिशेंत वचून कागाळ दाखल केली. उपरांत पुलिसांनी दुबावीत शिक्षिके आड गोंय बाल कायद्या खाला गुन्यांव नोंद केला. आमच्या स्कुलान एक पिरियड आसा प्लंबींग म्हणून. त्या प्लंबींग पिरियडीक आमकां दुसऱ्या डिविजनान व्हेल्लो, 10च्या दुसऱ्या डिविजन 10th व्हेल्लो. आनी जेन्ना आमी 10th बसली तेन्ना ती कोण ती मेन टिचर आसली आमची, ती टिचर येवकूच ना. ती जाग्यार एक सबस्टिट्यूटाक दुसऱ्या टिचरीक धाडलो. ती टिचर केन्ना क्लासीन येयली तेन्ना एकट्या भुरग्यान दिसता तेजे कडेन उदीक मागलें. टिचर उदीक घेवन हाडून त्या टिचरीन मागीर ताका म्हटलें आपूण धाडिना, तुका घुंवळ येवन पड, कितें कर, आपणाक कांयच पडलें ना म्हटलें, तुका धाडिना म्हणूंक लागली. मागीर त्या भुरग्यांची परमिशन घेतली, त्याने आयकूंकूच नासली. मागीर हांव म्हाज्या फ्रेंडान उलयतालो म्हाज्या पार्टनरा वांगडा. मागीर 15 मिनटान म्हाका तान लागली, तेन्ना म्हाजी बाटली अशी काडली आनी टिचरीक दाखयली. टिचर म्हाजी उदकाची बाटली भरून हाडून काय चाललें टिचरी. टिचर म्हणूंक लागली तूं आपूण ताका सांगलें तुवें आयकूंक ना काय चाललें. आनी म्हणलें ना आयकूंक हांव म्हाज्या पार्टनरा वांगडा उलयतालो. मागीर टिचर म्हणूंक लागली तूं नालायक, तूं बाय जाण, तुका 2 बाटली हाडपाक जायना काय चाललें. मागीर हांवें म्हणलें टिचर हांवें आयकूंक ना म्हटलें, हांव म्हाज्या फ्रेंडा वांगडा उलयतालो, हांव रोखडो येता म्हटलें 2 मिनटान उदीक भरून. मागीर म्हाजी फ्रेंडा म्हणूंक लागली टिचर ताका धाड, आमकां सांग लागला तेजी बाटली आमी सोंपयली म्हणलें फ्रेंडांनी, ताका रोखडो येतलो म्हटलें. मागीर टिचर म्हणलें ना ना आपूण धाडिना काय सांगलें. मागीर सगळे भुरग्यांनी आनी हांवें चाललें कित्याक टिचर काय चाललें. ही सोमती म्हाज्या लागीं येयली अशी आनी म्हाका मारूंक लागली. मारले उपरांत सगळीं भुरगीं म्हणूंक लागली टिचर नाही ताका मार नाका म्हणूंक लागली. मागीर हांवें तिका विचारलें टिचर म्हाका मारता कित्याक काय विचारलें. ह्या आयकून तेणी मागीर ती आपली रुलर काडली हेजी स्टिलाची आनी म्हाका मारीत रावली हांगासर. मागीर हांवें म्हणलें टिचर स्कुलान मारपाक अलावड आसा काय विचारलें. तें मारूं नाका म्हटलें, तें दुखता म्हटलें. तेन्ना ती मागीर आयकूंक ना तिणें आनी ती मारीत रावली फुडें उलयता म्हणून. खंय मारले मागीर? म्हाज्या अख्ख्या हातीचेर मारले हांगासर आनी हांगासर चिमटो बी काडले आनी हांगासर थापण मारले ह्या हाचेर. लेट घरा पावलो आनी हांवूय मातशें म्हाजें कितें हेचे तयारीन आसलें. घरा येना फुडें चेडूं म्हणूंक लागलें मम्मा भैयाक मारला, हातीचेर मारला, तोंड सुजला, दोळे सुद्दाचे सगळे हे जाल्या आनी अशे चिमटे काडले आनी भैया रडटा मम्मा म्हणून. हांव सोमतेच गेलें बेडून बाबा कितें जालें काय विचारलें तर मम्मा अशें जालें आनी आपणाक मारला म्हणून हांवें मागीर सोमतेच व्हिडिओ काडला तेचो, खंय खंय कितें मारला पळय व्हिडिओ. आनी आतां पळय म्हाका न्हू सुचोवंक ना हांव आतां कित्याक मारलें, म्हाका कित्याक मारला. आतां हेणी कितें म्हटलें म्हणून म्हाका कळोंक ना न्हू कित्याक मारला तो. तेच्या उपरांत हांव सकाळीं केन्ना रात जातली आनी केन्ना उजवाडटलें. हांव सकाळीं चाव बी घेयनासतना सकाळीं स्कुलाक वयता भुरगीं तेंच्या बरोबर हांव गेलें जाल्यार म्हाजें चेडूं आसलें. म्हाका राती कितें विचारता पळय म्हाका मम्मा अशीं जर भुरग्यांक इश्कॉलान मारता जाल्यार हांव वचना म्हणूंक लागलें इश्कॉलाक. तेची सकाळीं न्हू एग्जामी आसली. हांवें कितें म्हटलें बरं बाबा वचोंक जाय काय ना, ते सकाळीं बी तेच करूंक लागले. मागीर हांव ते इश्कॉलान गेलें आनी हांवें थंयसर हें केलें, प्रिंसिपलाक विचारलें. आज तुम्ही कंप्लेंट करपाक येयले न्हू? आज हांव कंप्लेंट करूंक गेलें. हांव संडे येतलें आसलें, त्या दीस येतलें आसलें. म्हाका कळना हांव कितें करूं तें. हांव मातशें हें कशें जालें आनी मागीर हांवें तो मायंडानूच म्हाज्या परत ताका कसो मारता ते हें कितें करता तेच म्हाका जेवण वचना हें करिना. हांव हें करून बसलें. लास्टाक मागीर म्हाका दुसरे दीस संडे आतां म्हटलें आसा कितें तेंचो हें आसलो न्हू फ्लॅग दिवचो हें करपाचें. मागीर हांव रावलें. परत मंडे उठून हांव परत थंय गेलें जाल्यार स्कुलान. मंडे स्कुलान गेलें हांव आनी मंडे हांवें मागीर प्रिंसिपलाक सांगलें. प्रिंसिपलान सांगलें म्हाका तूं कितें बरोवन बी दिता जाल्यार दी म्हणून सांगलां. आपूण हें करता म्हणून सांगलां एक्शन. मागीर स्कुलान एक्शन घेता म्हटलें. हय कित्याक म्हाका प्रिंसिपलान खूब सांगलें व्हिडिओचेर सगळें दिसता आपूण तुज्या चेड्याची कांयच मिस्टेक ना आनी ताका कोणी हें करूंक ना आनी तेणी हात पासून उखलूंक ना. आनी ती टिचरीन सांगलां की आपल्या आंगार येयला तो जाग्या वयलो हालोवंक पासून ना, आपूण व्हिडिओ पळयला म्हणून सांगलां. करून बी म्हाजे सगळे घेतले पुलिसांनी ती हें करपाक धाडला ताका मेडिकलाचो तो हे रिपोर्ट येतलो आनी हे सरांनी FIR आनी म्हाजी केस म्हाका फाल्यां सकाळीं येवन व्हर म्हणून सांगला. साहेब व्हडलो सर आसा पळय तेणी म्हाका कितें सांगलें तो ड्युटेर आसा तूं सकाळीं यो आनी घे म्हणून सांगला. गोमंतक TV खातीर म्हापशेच्यान स्नेहा असोटीकार. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी।